माशेलांतल्या कदंबा बस स्टँडाचे उक्तावण 2 जून 2019 वर्सा व्हडा दबाज्यान जाल्ले। त्या वेळार बस स्टँडाची सुसज्ज इमारतीत माशेलांतल्या पुलीस आउटपोस्टा खातीर खासा कक्ष तयार केल्लो। तातूंत सगळ्यो बऱ्यो सुविधाय उपलब्ध केल्ल्यो आसात। मात 6 वर्सां जालीं तरी अजून मेरेन माशेलांतल्या देवकी कृष्णा लागसार आशिल्ले पुलीस आउटपोस्ट कदंबा बस स्टँडाच्या आवाठांत स्थलांतरीत करूंक ना। ताचे कारण म्हळ्यार हे पुलीस आउटपोस्टा खातीर कदंबा महामंडळान दर म्हयन्याक चक्क 40,000 रुपया भाडे आकारिल्ले। चड भाडे आशिल्ल्यान अजून मेरेन पुलीस आउटपोस्ट स्थलांतरीत जावंक ना म्हूण पुलिसांनी म्हायती दिल्या। माशेलांत मोठ्या प्रमाणात बिगर गोंयकार कामगार रावतात। वायट घडणूक घडचे पयलीं देवकी कृष्णा लागसार आशिल्ले पुलीस आउटपोस्ट स्थलांतरीत करचे म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या। कारण म्हटल्यार जो केटीसीचो रेंट आसा जो मातसो चड आसा, जसो आमकां पंचायतीक ऑफिसाक आमी शिफ्ट केला, पूण आमकां तेंच्यांनी रेंट सांगलेलो म्हणून आमचो जो वे ऑफ जावपाचो मार्गार आसा। तशेंच इलेक्ट्रिसिटीचे ऑफिस आसा तांकां रेंट गेल्लो आसा नाशिल्लो। आनी आतां आउटपोस्टाक आसा, आउटपोस्टाक म्हाका दिसता GST बी सगळें धरून 42,000 सुमार पडटा पर मंथ। ताका लागून म्हाका दिसता तेंचें तें शिफ्टींग जायना। आनी आमी एज अ सरपंच आमकां मार्सेलान, तुमकां खबर आसतलें, मार्सेलान आयज बरेचशे इतर गांवचे लोक रावता। हांगासर बरो फास्ट डेव्हलपमेंट चालू आसा, त्या हितून आमकां आउटपोस्टाची सामकी गरज आसा। आमचे मार्सेलान आउटपोस्ट आसाच, पूण थंय तुमी पळयता आसतले थंय सामके पयलींचे जे थंय सारके तांकां फेसिलिटी ना। आनी हांगा बरे तरेच्यो फेसिलिटी आसा, हांगा 2 जेल सुद्दां आसा, पूण आयज ते रेंटा खातीर ते शिफ्ट जावंक पावना। आमी आमचे फाटलो आमचो जो आमदार आसा गोविंद गावडे सर, आदले मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना आमी आमचो इश्यू घेवन गेल्ले पंचायतीचो, आमच्या ऑफिसाचो रेंट घेवपाचो। तशेंच आमी तेन्ना आउटपोस्टाचेर उलयल्ले आनी तेन्ना चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आशिल्ले आनी TTCचे हायर ऑथॉरिटी आशिल्ले। तेन्ना हे दोनूय डिमांड कॅबिनेटाक वतले म्हणून आमकां सेक्रेटरीन सांगलेले आनी त्या प्रमाणे नोट रेडी केला। म्हाका दिसता आतां ह्या येता त्या 2 कॅबिनेटा भितर येवन ते पास जातले। माशेलांतल्या कदंबा बस स्टँडाचे उद्घाटन 2 जून 2019 मोठ्या थाटान केले। त्या वेळार हांगा आउटपोस्ट शिफ्ट करपा खातीर सुद्दां हांगा तयारी जाल्ली। हांगा तेका खातीर हांगा जे अरेस्ट जाता तांकां कस्टडीन दवरपा खातीर हांगा स्पेशल कस्टडी सुद्दां भितर लेडीज आनी जेंट्सां खातीर रेडी आसा। पूण गेली 6 वर्सां जालीं हांगा अजून आउटपोस्ट शिफ्ट जाल्ले ना। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे भाड्या खातीर हांगा शिफ्ट जावपाचें हांगा ऑफिस उरलेलें आसा, कारण कदंबान तांकां 40,000 रुपया म्हयन्याक भाडें ठरिल्लें आसा। ताका लागून हो प्रश्न अजून मिटलेलो ना। गेली 6 वर्सां जालीं हो प्रश्न मिटलेलो ना। ताका लागून हांगा स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा की हांगा कदंबा बस स्टँडार लोकांची वाडती संख्या, त्याच बरोबर हांगा माशेल भागांत सद्याक भायले लोक हांगा मोठ्या प्रमाणात रावतात। ताका लागून हे सायडीन आशिल्ले आउटपोस्ट हांगा शिफ्ट करचे अशी सगळ्याची मागणी आसा। माशेलांतल्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।